नमस्कार आणि येवकार तुमका प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभेच्या वेचणुकेच्या काळातले सत्ताग्रहाच्या कार्यावळीतली महत्त्वाची कार्यावळ लाईव्ह मतदार राजा. लाईव्ह मतदार राजा आम्ही वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी घेत पावल्यात. आता महत्त्वाच्या शारां भितर जे शार विस्तारत चल्ला ते म्हणजे मडगावचे. आणि आयज आम्ही घेतात मडगाव आणि मडगाव भोंवतणचे मिळून 4 मतदारसंघ मडगाव, फातोड्डा, नावेली आणि कुर्तोरी. या चारही मतदारसंघाचे मिळून घेवपाचे कारण इतलेंच की मडगाव शार हळूहळू विस्तारत चल्ला आणि ह्या मतदारसंघामध्ये भितर पावला. देखून आम्ही या 4 मतदारसंघांक आज डिस्कशना खातीर घेतात. आणि ह्या डिस्कशना भितर हे मतदारसंघ आम्ही डिस्कस करतात. थंय उमेदवारांचेर आम्ही कसली चर्चा करचे ना, खंयच्याय राजकीय पक्षाचेर चर्चा करचे ना, पूण आम्ही चर्चा करतले ह्या शारांनी आणि ह्या विस्तारात चलिल्ल्या मडगाव शारांनी या चारही मतदारसंघांनी जे वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स आसात, वेगवेगळे इश्यूज आसात, ताजेर आम्ही चर्चा करतले. आणि ताजे खातीर हांगा आमचे कडेन मानेस्त आयिल्ले आसात, तांचे कडेन चर्चा करतले. आमच्या रिपोर्टरांनी वचून कांय बायट्स हाडिल्ले आसात लोकांचे, ते घेवन तांचेरय चर्चा करतले. आणि मागीर फोनाचे लायनी आमी तुमकां उक्ते करतले. तेन्ना तुमच्यांनी सरळ फोन उखलून हांगा प्रश्न विचारपाक जाता आणि त्या प्रश्नाचेर आमच्यांनी चर्चा करपाक जाता. लक्षांत दवरात, आमी कोणाचेरय केल्ले कसले आरोप वा खंयच्या आमदाराचेर केल्ले चडाई असली तरेच्यो गजाली हांगा डिस्कशनाक घेवचे नात. आमी घेतले ते फकत इश्यूज डिस्कस करतले. आणि त्या संदर्भांतल्यान हांगा आमचे कडेन हांगा फोन आसात. ते फोन आसा 24904444 आणि 24904445, 24904444 आणि 24904445 ह्या नंबराचेर तुमच्यांनी फोन करपाक जाता. फोनाच्यो लायनी उक्त्यो जातल्यो 6:15 ते 6:30 दरम्यान. आमचे कडेन हांगा 4 मानेस्त आयिल्ले आसात आणि त्या 4 मानेस्तां बरोबर आमची पयली चर्चा जातली. तातूंतले पयले आसात एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आसा तातूंत भितर काम करून आज रिटायर जावन फातोड्ड्यां भितर येवन रावतात, ते मेल्सन लुईस. दुसरे आमचे कडेन हांगा आसात गोंयचे एक वरिश्ठ पत्रकार म्हणजे हांकां वळखतात, कितलींशींच वर्सां मडगांवाक रावतात, राष्ट्रमताचे संपादक आशिल्ले, अजुनूय पत्रकारिते भितर आसात, बरयतात, सातत्यान बरयतात, शिक्षणीक क्षेत्रा भितर वावुरतात. तितले ज्येष्ठ शिक्षक म्हणून तांकां वळखतात ते सीताराम टेंगसे. तिसरे आमचे बरोबर आसात ते तरणाटे पूण तितलेच खर एक बिझनेसमॅन, पूण फकत बिझनेसा भितर घुसपना, बाकीच्या भितर फक्त बाकीच्या भशेन बिझनेसा भितर घुसपल्ले नात, पूण एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून वावुरतात. आणि सोशल एक्टिविस्ट म्हणून वेगवेगळे इश्यू घेतात. त्याच बरोबर फार्मिंगा सारख्या, शेतकामा सारख्या विशयां भितरय बी रस घेतात, ते सिद्धार्थ कारापुरकर. आणि त्याच बरोबर आमचे बरोबर हांगा आनीक एक अशी व्यक्ती आसा जी शिक्षणा भितर आसा, फिलॉसॉफी शिकयता, फिलॉसॉफी ऑफ सायन्स शिकयता आणि रायतूरच्या सेमिनारी भितर फाटली 10 वर्सां ते शिकयतात. मूळ चिंचोणेचे रावतात आणि सगळो वाठार तांणी भोवन पळयला. रायतूरच्या सेमिनारी भितर रावन ते फादर विक्टर फेर्रांव. तुमकां सगळ्यांक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. आणि फादर, आमी तुमचे कडल्यानूच सुरू करुया. हो जो संपूर्ण वाठार आसा, मडगांव विस्तारत चल्ला, फातोड्ड्यां भितर पावले, आतां कुर्तोरी भितर पावता, नावेली भितर पावता, अशे तरेन विस्तारत चल्ला मडगांव. आणि ह्या सगळ्यात ही एरिया आसा, ह्या एरियेचे कांय प्रॉब्लेम्स आसात. ही एरिया डेव्हलप जातना सारकी जाता जायना आमकां खबर ना. हें कशे तरेन डेव्हलप जावचें, कशे तरेन हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे अशें तुमकां दिसता? अशा वेळार जेन्ना मडगांवचो वाठार आमी पळयता तेन्ना गोंया भितर एक गंभीरताय थंयसर दिसता. कित्याक जेन्ना इलेक्शन लागीं पावलें, आमकां दिसता हांगा मोठे मोठे लिडर बसलेले आसात आनी जे ते मडगांवचे खातीर करचे ना, आख्या गोंयचे खातीर करपाचो तांचो एक हेत आसता. आनी अशें आसतना हो प्रश्न आमच्या मनान अदीक गंभीर जाता. आनी ह्या पासत आमकां पॉलिटिकल पार्टी विनेबिलिटी म्हणटात, पूण आमच्या मनान येता क्रेडिबिलिटी. विनेबिलिटी म्हणटात तेन्ना हो प्रश्न म्हणजे वॉट आर हीज चान्सीस टू विन, पूण क्रेडिबिलिटी म्हणटा तेन्ना वॉट आर हीज चान्सीस फॉर मारगांव, what are his chances for Fatorda, what are the chances if he is the MLA. हो प्रश्न आमकां म्हत्वाचो आसा एज वोटर्स. आनी देखूनच हो प्रश्न आमी विचारपाचो, आमकां कितें चान्स आसतलो हो जिखलो जाल्यार आमच्या वाठारांत. ओके, खूब खूब बरे भशेन तुमी मांडलो इश्यू हो विनेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी आणि त्या सगळ्या हातूंतल्यान गोंयचें बरें करपा खातीर भायर सरिल्ले लोक तुमच्या एरिया भितर आज राविल्ले आसात अशे तरेन. सिद्धार्थ, तूं एक तरणाटो जावन तूं ह्या सगळ्या गजाली भितर वावुरता. तुका कशें दिसता की तुमी बाकीच्या भशेन तुवें गोंय पळयलां ना, गोंय हालींचें म्हणजे मडगांव पळयलां, पूण मडगांव वाडत चल्लां सारकें? मडगांव वाडत चल्लां, पूण त्याच प्रमाणे बाकीचे वाठार जो आसा लायक काणकोण, केपें, वाळपय हे सगळे पयशिल्ले गांव ते वाडना, कारण ते डिग्रेड जायत वतात. कळ्ळें तुका? हो एक हेतू आसा गव्हर्मेंटाचो, हिडन एजेंडा, की भायले जे पयशिल्ले गांव आसात तांकां डेव्हलपमेंट थंय दिवप ना, फक्त एक गांव डेव्हलप करप. सो थंयचे जे फार्मर्स आसात, थंयचे लोक आसात जे शेती कामाचेर आपले पोट भरतात आनी सेल्फ रिस्पेक्टान जगतात, तांकां भिकारी करून उडोवप आनी तांकां शहरान हाडप
आनी तांकां ल्हान ल्हान घरांनी ल्हान ल्हान फ्लॅटांनी रावून तांची लायफस्टायल चेंज करप आनी एकाच जाग्यार सगळें अर्बनायझेशन तयार करप. सो थंय गरिबी वाडली आनी हाजो हेतू आसा कारण ह्या इलेक्शन प्रोसेसान खुबसो कॅपिटलिस्टाचो पयसो भितर सरिल्लो आसता आनी कॅपिटलिस्टांक तांकां आपल्या कडेन लेबर जाय पडटा कामांक, सो तांकां रेडी मेळटा. आनी हे आमी पेपराचेर सदांच वाचता फार्मर सुइसायड्स, फार्मर हें जाता तें जाता. कारण कितें, इतलो पयसो तर 5,000 कोटी फार्मरांक दिला जाल्यार सुइसायड कित्याक जावपा जाय. सो ह्यो गोश्टी पळोवपा जाय. सो दीस इज फोर्स्ड अर्बनायझेशन. आनी चिदंबरमान एक स्टेटमेंट क्लियरली केल्लो आसा की 80% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन शूड बी अर्बनायज्ड. सो हो स्टेटमेंट आसा ताजो इज क्लियरली states that government has an inside intention of urbanizing all areas so that rural development does not take place. ओके, खूब वेगळें डायमेन्शन दिलें तुम्ही सगळे प्रश्नाक. फकत मडगांवाचेच न्हय पूण सिटी भितर गोंया भितर जें अर्बनायझेशन चलता ताचे फाटल्यान कितें आसतें. मेल्सन बाब, तुम्ही रिटायर जावन येवन रावल्यात फातोड्ड्या भितर आनी आज पळयतात कितें कशे तरेन तुमकां दिसता हें सारकें कितें प्रॉब्लेम्स आहा आनी ते कशे तरेन सॉल्व जावचे, कशे सुटावे जावचे? Well, these problems for Fatoda, there are plenty, and it is some of the common problems the people all over Goa are facing. And if we elect a new government, which within 30 days we were expecting, well, the expectation also of the new youth who will be exercising their vote for the first time, and they have very high expectation because all these years there had been haphazardly development taking place, and we feel that this is the time now to see that real development take place in the interest of the people of Goa. Okay. Well, there are problems like garbage, there are problems faced by the people of land acquisitions, traffic problems which are almost all common in every constituency. So we have to find a solution to this by the new government which will be. आम्ही उलोवया मदीं खंय येता तेन्ना वॉट इज रियल डेव्हलपमेंट आनी का आतां चलता ती कितें. सर, तुम्ही मडगांव खूब तेंप जाले पळयतात, मडगांवाचो विस्तार पळयतात, सगळे तुमच्या दोळ्यांनी पळयला. मडगांवचो आतां जे 4 मतदारसंघ तुमी सांगिल्ले आसात त्या 4 मतदारसंघाचो एकत्रीत असो डेव्हलपमेंटचो प्लॅन मस्ट बी प्रिपेर्ड, सामको मस्ट. आतां तुमी जाका मडगांवचें डेव्हलपमेंट म्हणटात तें इट इज अनप्लॅन्ड. खुद्द मडगांव सिटी जो प्रॉपर आसा तातूंत कंजेशन जावपाचें. समजा बस स्टँड मडगांव थंय व्हरपा जाय, ज्या जाग्यार वचपाकच वाटना, खंय भायर वचपाक तुका ती खंयच वाटना तुका. ताका तुज्या नंतर दोनी आवडे इस्टर्न आनी वेस्टर्न बायपास जे अत्यंत गरजेचे आसात ते जायत नात कशेंच. प्रत्येक वेळार सांगतात ते इस्टर्न बायपास जो आसा तयार जाला, अर्दवट रावणफोडा थंय पावलो तो फुडें वचना तो. प्रत्येकाचे जे वेस्टर्न इंट्रस्ट आसा ताका लागून मडगांव डेव्हलप करतलो तर मडगांवचो बस स्टँड हो पेरिफेरल हेतून भरपा जाय, मजूकच जाय. कारण थंयच्यान बसी भायरच येवंक शकना तुज्या सगळ्यो. प्रत्येक रस्त्याचेर तूं आतां आमी आतां तूं सांगिल्लें अशें कितें काय मडगांवचो एक्सपांड जाता मडगांव. पूण मडगांव एक्सपांड जालें तर फक्त ते कितल्या पुरतो जाला, फक्त तुजे रेजिडेन्शियल एरियाज फक्त जावपाचे पुरतेच. बाकीचे कमर्शियल एरिया, बाकीचे सगळे जे मेन जे सगळे सेंटर आसा ते सगळें फक्त ते तुजो तो सामकें मेन सिटीन आसा आनी थंय कंजेशन इज सामकें. ओके, थोडे भितर तुम्ही कांय गजाली सांगिल्ले आसात. आमच्या हांगा रिपोर्टर आसात समीर भट आनी सावियो, आनी वचून कांय लोकांक मेळिल्ले आसात आनी तांचे कडल्यान तांची मत ती आमी जाणून घेवया आनी एक एक करून तांचेर आमी उलोवया. हांगा म्हाका दिसता आर्लिंदो न्यूनीस आसात फातोड्डेचे, ते कितें सांगपाक सोदता पळोवया. पूण मेन म्हणजे आमकां रस्ते रोवन करपाक जाय, जाता तितले खंयच्यानी जाता तितले रस्ते रोवन करपाक जाय. आनी एक गेम आसत जाल्यार स्टेडियमान आनी रविंद्र भवनान प्रोग्राम आसत जाल्यार मनशां भायर सरपाक एक अर्दें वर पूण लागता दोनी अर्दांनी. हायवेच्या सायडी आनी आमगे फातोर्डा स्टेडियमा मुखार आमगे इगोजे मुखार तेणी कितें पण करून डायवर्शन करून या खंयच्यानी सर्कला कडेन फ्लायओवर करून कितें खंयच्या भाशेन हें ट्रॅफीक कंजेशन उणें करपाक जाय. ताका तुजें जालें कितें तें सांगिल्लें तातूंत एक प्रॉब्लेम आसा की प्रत्येक आमी वी आर ओपोजींग. ताचें कारण आसा ते डिफरंट, बट द रिजन ताचें कितें खबर आसा, क्रायसीस ऑफ क्रेडिबिलिटी. खंयचोच गव्हर्नमेंट जे येता, कोण मिनिस्टर आमदार हो गोंयच्या लोकां साठी कितें करता अशें कोणाक दिसना. दे आर ऑल दी सेल्फीश. ताका लागून प्रत्येक प्रोजेक्ट कितेंय जरी केलें न्ही, ऑल आर ओपोजींग. ऑल आर ओपोजींग. हांव मान्य करता ताचे बद्दल. कित्याक रस्तो तो म्हणटा रुंद करपा जाय, पूण गांवांत तर तूं रस्तो रुंद करता म्हणल्यार लोकांक दिसता की हांगा एक मेगा प्रोजेक्ट येतलो
कित्याक 10 मिटर केलो जाल्यार 10 मिटराचेर 80 फ्लॅटाची बिल्डींग येतली, 15 मिटर केलो जाल्यार 200 फ्लॅटाची बिल्डींग येतली. आणि हे धरून लोक चलता, कारण क्रेडिबिलिटी गव्हर्नमेंटान क्रेडिबिलिटी नाका म्हणजे. आनी खरें म्हणल्यार हो प्रश्न आमकां आमचो डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें तो मुखार हाडटा. कित्याक लोकांक दिसता की जो विकास चलता तो आमकां कडेक काडून विकास जाता. नो हांगा स्पेसिफीक गजाल सांगल्या ताणें मडगांवांतले रस्ते रुंद जावपाक जाय, ट्रॅफिकेक प्रॉब्लेम जाता. मडगांवाक म्हाका दिसता तो रवींद्र भवना कडसून बसून जो रस्तो सांगला तो ऑलरेडी त्या वटच्यातल्यान मदीं डिवायडर घालून बसून ऑलमोस्ट 4 लेन टायप तो रोड जाल्लो आसा आनी तरीकय तो रस्तो पावना. इतली मडगांवा भितर ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ह्या ट्रॅफिक प्रॉब्लेमाचेर उपाय कितें? कारण वचत ह्यात तुमी सांगताले तशें बस स्टँड आनीकय भायर व्हरचो पडटलो, जो ऑलरेडी भायर व्हेल्लो. आनी भायर व्हेलोच ना तो, भायर व्हेलो ना. ओरिजिनली इट वॉज प्लॅन्ड खंय खबर आहा दवरली गेल्लो. काँग्रेस गव्हर्नमेंट आयले आनी पयली गोष्ट केली तांणी ती हांगा हाडलो थंयच्यान तो थंय प्लॅन एक्विजिशन सुरवात जाली थंय जाली. कोकण रेल्वेच्या समोर शेतां आशिल्लीं थंय शेतां थंय वयता ते म्हणजे आतां ते मारुती मंदिर आसलें ते आसलें. ओके, सो मडगांवा भितर एक अशें जाता की कोणी जो पासार जाता मडगांवांतल्यान कर्नाटकांत वचपी वा आनी खंयचे वचपी मडगांवांतल्यान ताका वचपाक नाका जाता अशी परिस्थिती जाता. आनी तुमी सांगता तो बायपासाचो इश्यू आसा तोय बी सॉल्व जाला. मोस्ट इम्पॉर्टंट दोनूय इश्यू, दोनूय ईस्टर्न वेस्टर्न बायपास सामके अर्जंटली रिक्वायर्ड. But there was a commissioner who had come from Bombay, Parisha, and he had given his suggestions to the government of Goa to study about the traffic problems in Margao. What has been the status of that plan which was forwarded to the government? Anyway, I am not the government authority, so you can't ask me this question. So you have to tell me what you want. No, actually he had forwarded the plan to solve out the problems of traffic in Margao. But nothing has happened so far. म्हाका एकच गजाल सांगा की मडगांवांतलो ट्रॅफिक प्रॉब्लेम खूबच इम्पॉर्टंट आसा. ताका लागून म्हाका सांगात की हांव पणजे भितर रावता, हांव पयलीं मडगांवा भितर रावतालो. ओके, आनी म्हाका मडगांव सोडटाना खूब वायट दिशिल्लें, रडिल्लो हांव एक तेंपार. आज हांव मडगांवा भितर रावना म्हणून हांसता कारण इतलो प्रॉब्लेम जाला. बट वॉट आय सी इज दॅट कंपेरेटिवली पणजे भितर ट्रॅफिक सेन्स खूब आसा, मडगांवा भितर ट्रॅफिक सेन्स ना. हाका रिस्पॉन्सिबल तुमी गव्हर्मेंटाक धरतले. आनी एक काम आसा, almost half of the vehicles are left on the road in the night time. कोणा कडेन तुका गॅरेज ना, कांयच ना. थंय गव्हर्मेंटान म्युनिसिपालिटीन should take some steps. They can't use the road forever. पणजे कॅपिटल सिटी जाल्ल्यान खुबशे बिल्डरांनी ज्यो बिल्डिंग्स बांदल्यात तांणी पार्किंग स्पेस ज्यो दाखयल्ल्यो आसा गाडयांच्यो त्यो पार्किंग तश्योच दवरल्यो. वेरेज मडगांवां तशें ना, पार्किंग स्पेस दाखयल्ल्या जाग्यार शॉप कन्वर्ट केला. पणजे भितर खूब जाल्यो आतां तें कंपल्सरी जाला. पूण मडगांवां चड जाला. आनी गव्हर्मेंटान केला कलेक्टरेट बिल्डिंग पळय आसा तो सकयल आशिल्लो तो पार्किंग पार्किंग लॉट आयले जाल्यार प्रश्न सुट्टलो. मल्टी पार्किंग लॉट आयले जाल्यार एक पार्किंग लॉट तसो न्ही, मल्टिपल पुलीस स्टेशना ऑपोजीट ओल्ड प्रसाचेर मल्टी पार्किंग लॉट करिया म्हणटात. तो केले जाल्यार प्रश्न सुट्टलो. एक कडे सुटपाना न्ही, 2-3 कडे करपा जाय. Old market is also there. तरी आसतना तो प्रश्न प्रत्येकाक गाडयो घेवन मडगांवा मार्केटां भितर येवपाक जाय. थंय जर समजा एक हें करून हांगा जशें पणजे भितर चार्ल्स कुरैयान भितर केला तशें तरेचो बाबा थंय सगळ्याक बशींनीच भोंवतले आनी गाडयो भायर दवरतले अशें केल्यार प्रश्न सुट्टलो. गिव मी सोल्युशन. खंय भायर म्हण खंय हो प्रश्न आसा, भायर म्हण खंय तूं भायल्यान खंयच्यान तो फातोड्डेच्यान येता, कुर्तोरीच्यान येता, नावेलीच्यान येता, खंयच्यान येता, बाणावलेच्यान येता, आख्खी सालसेत मडगांवा भितर येतात मार्केटिंगा खातीर. आख्खी सालसेत मडगांवा भितर मार्केटिंगा भितर तांकां भायर रावपाची हें करून थंयच्यान बशीन हाडली जाल्यार प्रश्न सुट्टलो. प्रश्न सुटपा जाय. मडगांव सिटीचो सुट्टलो, सिटीचो, पूण भायलो सुटपाना. सो एनीवे तुमी सांगता ते सर सांगता प्रमाणे एक कॉमन प्लॅन आसपा जाय सगळी गजाली खातीर. हे इम्पॉर्टंट. आनीक एक इल्लीशी हय बेगीन सांगात. इल्लीशें पॉयंट आहा म्हणजे तो इव्हेंट जाता तेन्ना तो प्रश्न जाता. एक गेम आसता कळ्ळें, इव्हेंटा वेळार प्रॉब्लेम जाता, अदरवायज जायना. अदरवायज जाता पूण तेन्ना मोठ्यान जाता. ओके, कळ्ळें. इशू कळ्ळें. नो वी आर जस्ट डिस्कसिंग सोल्युशन्स. आमी दुसरो प्रश्न आहा तो घेवया कित्याक टायम खूब जाला.